नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. पुराय देशभरातले नागरीक विकसित भारत संकल्प यात्रे वांगडा जोडल्यात. विकसित भारत ही मोख सत्यात हाडपा खातीर दरेका कुटुंब मनाकाळजान सावन यत्न करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी आयज विकसित भारत संकल्प यात्रेंतल्या लाभार्थ्यां वांगडा व्हिडिओ परिशदेच्या माध्यमांतल्यान संवाद साधलो. ही यात्रा उण्या काळात देशांतल्या 40,000 परस अधिक ग्रामपंचायतीं मेरेन पावल्या अशें सांगून ह्या यात्रेक लागून सकारात्मकतेचें वातावरण निर्माण जाल्ले खातीर प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है. इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है. मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया. लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है. दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है. चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है. जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है. अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती. प्रधानमंत्र्यांची लाभार्थ्यां वांगडा संवाद साधपाची ही कार्यावळ गोंयांत म्हापसा उस्कय पंचायत वाठारात आयोजित केल्ली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा वांगडी आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. पुराय जग भारताकडेन मोठ्या अपेक्षेन पळयता. फाटली 3 म्हयन्यांत भारताची 7.6% GDP वाड म्हळ्यार फाटल्या 10 वर्सांतलो परिवर्तनात्मक सुधारणांचो परिणाम आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. अहमदाबादेत गिफ्ट सिटीत आयोजित केल्ल्या इन्फिनिटी फोरमच्या दुसऱ्या आवृत्तीक प्रधानमंत्री व्हिडिओ परिशदेच्या माध्यमांतल्यान संबोधित करताले. आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो, तो क्या नतीजे मिलते हैं. भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है. फकत पोर्तुगालात जल्म नोंदणी जाली म्हूण भारतीय पासपोर्ट विदेश मंत्रालयान रद्द करचो न्हय अशी मागणी राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्या. काल राज्यसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडून तांणी ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराचे लक्ष वेधले. Affecting a considerable number of individuals, the Regional Passport Office has recently revoked the passport of over 70 people due to the renewal of their Indian passport subsequent to registering their birth in Portugal. The basis of this revocation of Regional Passport Office in Goa is the birth registration in Portugal considered as the effective date of acquiring citizenship. I urge the Minister of External Affairs to reconsider the decision of revoking Indian passports solely based on the birth registration in Portugal. I propose that the Ministry allows the renewal of Indian passports for these individuals until they acquire the official citizenship document from the Portuguese government. This measure is vital to facilitate their travel and ensure their well-being
during the transition period until their Portuguese passports are ready. Furthermore, I implore the Ministry to expedite the process, enabling individuals to promptly obtain OCI cards upon acquiring Portuguese citizenship. सरकारी नोकरी मेळयतनाच खंयच्याच उमेदवारान भ्रष्टाचाराक बळी पडचे न्हय. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या वतीन रित्यो आशिल्ल्यो सुवाती भरपा खातीर सरकार बेगीनूच निर्णय घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजे दूरदर्शनाचेर आयोजीत केल्ल्या हॅलो गोंयकार ह्या म्हयन्याळ्या कार्यावळीत एका प्रश्नाक जाप दितना दिल्या. ही कार्यावळ काल सांजे 8 ते 9 वरां मजगती जाली. स्टाफ सिलेक्शनाचो पयलो एडवर्टायजमेंट जो आसा पळय न्ही तो येवपाचो आसा. तो थोडोसो डिले जाला, बट म्हाका दिसता कदाचित 31 डिसेंबराच्या पयलीं पयलो एडवर्टायजमेंट हो येवपाक शकता आनी ताजो इंटरव्यू मागीर जानेवारी किंवा फेब्रुवारीन तेजे इंटरव्यू जातले. पण ऑलरेडी प्रोसेस सगळो कंप्लीट जालो. बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान खंयचे खंयचे पोस्ट वेकंट आसा ते स्टाफ सिलेक्शनान घेतले. तेजो प्रोसेस सुरू आसा, स्क्रुटनी सुरू आसा आनी रिलेटेड टू डॅट आतां एडवर्टायजमेंटूय जातलो. बट एक गजाल निश्चित आसा, हे फावटी आमी जशें म्हटलां की एका वर्साचो एक्सपिरियन्स आनी एका वर्साचो एप्रेंटिसशीप ही म्हणजे एक्सपिरियन्स किंवा इंटर्नशीप ही आता कंपल्सरी आसतली क्लास C पोस्टा खातीर. म्हणजे MTS पासून ते LDC ह्या पोस्टांक एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो. वेर्णा जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर पूल बांदपाचो सरकार विचार करता. उत्तर आनी दक्षिण गोंय मजगती येरादारीचे प्रश्न सोडोवपा खातीर येता त्या 22 डिसेंबरा सावन नव्या जुवारी पुलाची दुसरी लेन सुरू करपाचो यत्न आसा अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या जापेत दिल्या. वेर्णा जंक्शन आता आमी थंयसरूय फ्लायओव्हर बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी थंयसरले कंजेशन कमी करपा खातीरय बी प्लॅनिंग सुरवात केला. थोड्या आत्ताच्या घडीक जे ट्राफीक आमचो सिग्नल आनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान टेम्पररी सोल्युशन काडटा, बट इन परमनंट सोल्युशन ताका फ्लायओव्हर करप हाजेर सोल्युशन हाजेर आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक रिक्वेस्टूय केल्या. माननीय नितीन गडकरी आमकां सातत्यात असल्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाक मदत करीत आसा आनी थोड्या दिसा भितर येता ते 22 तारखेक आमी दुसरी लेनूय बी जुवारी ब्रिजाची सुरू करता, जेणे करून आनीक स्पिडीन पावतले. बट वेर्णाच्या जंक्शनाचेर अडकतले अशें म्हाका दिसता, ताजेरय थोडेशें सोल्युशन काडटा. जुवारी कंपनीची पायपलायन खूप पोरणी जाल्या. ह्या तेल गळती प्रकरणाची जिल्लोधिकाऱ्यांच्या वतीन चौकशी सुरू आसा. राज्यांत पेट्रोल आनी डिझेलाचो उणाव जावचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केले. वास्कोंतल्या तेल गळती प्रकरणाच्या संदर्भात खासा पत्रकार परिशद घेवन मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिल्या. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आणि कलेक्टर हे सगळे मॉनिटर करीत आसा. म्हाका दिसता त्यांची लिकेज जी फायंड आवटूय जाला, तांकां तांचेर एक्शनूय घेतले आमी की लिकेजीस तेंच्यांनी हे करून जाता एक्शन घेवपाकूय लायल्या आनी वॉट एवर करेक्शन तांकां करपाक लायला, बट शॉर्टेज जावची ना. कलेक्टर हो विशय पर्सनली मॉनिटर करता, इवन द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय मॉनिटर करता. अश्यो चुको तेंच्या कडल्यान खपून घेवचे ना. प्रेरणा दिसा निमतान 11 डिसेंबराक वेर्णाच्या महालसा नारायणी देवस्थान सभाघरात 5वें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन आयोजित केला अशी माहिती उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. या संमेलनाक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि हेर मानेस्ता हाजीर आसतले. या संमेलनात वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला अशी माहिती प्रकाश वेळीप हांच्यांनी दिल्या. आमचे वेगवेगळ्या गोंयच्या हायस्कूल आणि हायर सेकंडरीक शिकपी जे ट्रायबल भुरगे आसात त्यांच्या गायडन्सा खातीर, त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर आमी दर वर्सा गेल्ले 5 वर्सां, हे 5 वर्सां 4 वर्सां हो प्रेरणा दिसाचो दुसरो भाग तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 25 मे 2011 हांगा बायलेच्या आंदोलनात मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हे स्वर्गवासी जाले आनी गोवा सरकारान तो दीस प्रेरणा दीस म्हणून जाहीर केलो. त्याच बरोबर प्रेरणा दिसाचो दुसरो भाग जो आसा विद्यार्थी संमेलन विद्यार्थ्यां खातीर आमी समर्पीत केल्लें आसा. हे दोगूय उठाच्या आंदोलनाक आपल्याल्या अधिकारा खातीर ओवरता आंदोलन करता करता तांकां बलिदान तेंचें जाल्लें आसा. हे दोगूय यूथ आसले, युवक आसले आनी म्हणून हें संमेलन जें आसा तें आमी ह्या गोंयच्या आदिवासी समाजान सुद्दां जे 12% लोकसंख्या आसा ह्या विद्यार्थ्यांक सुद्दां फुडें येवचें, तांकां ही ऑपॉर्च्युनिटीज फुडें कितें कितें आसात
ताजें मार्गदर्शन जावचें, भुरग्यांक कॉन्फिडंट बिल्डअप करपाक. कारण आमचे आदिवासी समाज ट्रायबल जे आसात लोक ते चड अशे विलेज एरिया रावतात. बायलांच्या 20 षटकांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 3 सामन्यांच्या माळेंतलो दुसरो खेळ आयज भारत आणि इंग्लंड पंगडा मदीं जातलो. मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर सांजे 7 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो. बुधवारा जाल्ल्या पयल्या खेळांत भारताची हार जाल्ल्यान भारतीय पंगडा खातीर आयचो सामनो जिखप म्हत्वाचो आसा. आयचो सामनो जिखलो जाल्यार भारतीय पंगडाक मालिकेची बरोबरी करपीक संद मेळटली. इतल्यान ह्यो खबरापत्रां हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.